सो हांव आतां फ्रायडे मार्केटान येयलां आनी ह्या मार्केटांनी ओरिजिनल वस्तू मेळटा आनी डुप्लिकेटूय मेळटाय. सो हो जायतो व्हडलो मार्केट आहा. फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मागीर आनी जायते भशेन वस्तू मेळटाय. इवन फाटल्यान व्हेकल पासून मेळटाय आनी जिमा वस्तू. सो दाखयता तुमकां चोय सगळी गॉगल्स आनी परफ्यूम, पर्स, वॉचीस तेश कोन. आनी हेज प्रायस न्ही हेजो 6 KD 6 KD तेश कोन हेचो आनीकूय हेचे रोलॅक्सा पासून आहे. रोलॅक्स वॉच तेले. आनी आतां रातीचो क्रावड चड थिंगा आनी हितींग सगळे ते फिशींग रॉड्स तेचे. सो व्हडले धाकटे मागीर ते वटेन आनीक व्हडले आहाय फिशींग रॉड हेच. आनी गोरे हे पासून मेळटाय ते गोरे हेचे जायत भशेन गोरे आहाय हिंगा. सो एश कोन आनी चलया हिंगा आतां हेचो इलेक्ट्रॉनिक्स आहा सगळे. टॉर्च बी तेसले. हैवी ड्यूटी टॉर्च. इसका प्राइस कितना है? इसका 7 KD 7 दिन आगे चले. ये भशेन आतां मार्केट आक्को LED लाइट्स भी. स्पीकर पासून आहे मोबाईला कवर आणि ब्लूटूथ स्पीकर. आणि तुमकां ते फिशींग रॉड्स दाखवले तो तेजे हेचो हे हिंगा आहा. हेचो तेच तो एक मोटर टायप येता तो हिंगा आहा चयलो. आनी फिशींग रॉड्स हेचे हिंगाय बी आहाय हेचे चले. हे 7 KD व्हडलो 15 KD तो व्हडलो आहा तो. आनी धाकटे आहाय ते 6 KD ते बारीक आहाय ते. आनी तेका ते हे पासून मेळटाय ते गोंय हे ते चले. सो हिंगा आहाय JBL स्पीकर. हो 10 KD खंयचे तो चले. सो आय थिंक परफ्यूमचो हे न्ही सगळे डुप्लिकेट. हे डुप्लिकेट हे ओरिजिनल न्ही ओके डुप्लिकेट. सो परफ्यूम बी सगळे हिंगा न्ही डुप्लिकेट आसताय. ओरिजिनल कांय ना हिंगा. सगळे जायत भशेन मेळटाय परफ्यूम बी. हिंगा कितें वस्तू घेताय ते सारके चोयन घेवपाचे आनी बार्गेनींग करपाचें. बार्गेनींग केल्यार ते प्रायस लेस करता. पूण चोवपाचें कित्याक एक टायम क्वॉलिटी बरी आसता एक टायम बरी आसना. सो हिंगा लेडीज बॅगां सगळी हे भशेन हांगचे चलो. हिंगा हाय कितना इसका प्राइस कितना है? 10 KD है. हेच 10 KD खंय गुची. सो सगळे ब्रँड मेळटा हिंगा ओके. सगळे भशेनचे हेचे जायत लोकूय येता हिंगा कित्याक चोवपा सारके बरें दिसता. पूण बरी आसताय ही ना न्ही कितें आसताय बरी येताय. कॅपां बी आहाय. सवाय तरी जाय न्ही जाल्यार हे मार्केटान येवपाचें हिंगा मेळटा. मोस्टली जे हिंगा वस्तू मेळटाय न्ही सगळे मेड इन चायना चड आसताय. आनी आतां हांव रोपा सॅक्शनान येयला. हिंगा फाटल्यान रोपा चोय सगळो रोप आख्खो रोटी आनी शूज बी आहाय चोय. सो तो फाटल्यान आहलो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ती वटे. आनी हेचो हिंगा बरी पॅकींग बी केलो आसता. टी शर्ट हे लॉंग स्लीव्स चेड्यांगे मागीर ते वटेन चेडवांगेले आहाय थिंगा. सो एश कोन धाकट्या भुरग्यांगे पासून रोप मेळटा 5 KD 7 KD 6 KD आनी जाय ते कलरूय मेळटाय आनी डिफरंट प्रिंटींग मेळटा. कार्टून बी कॅरेक्टर आहाय आडिडास. हिंग मोचे आहाय हेचे. सो हे फेंदी
ओके आणि मुका ऑलरेडी रोप हा म्हाका रोप बी कांय घेवपा नाका हिंगाच जॅकेट्स बी जायते आहाय 4 केडी चूज करपाचें आनी काडपाचें हिंगा जॅकेट्सूय आहाय सगळे सायजीचे मिडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज हिंगा हिंगा जॅकेट्स आहाय पूण हे न्ही यूज केल्यो सगळे आं हे न्यू न्ही ब्रँडेड न्ही सगळी यूज केले तेश करून हो मार्केट न्ही थर्सडे फ्रायडे आनी सॅटर्डे ओपन आसता आनी तुमच्यान मागीर तुमच्या टायमार येवपा जाता सकाळीं 8 सान 8 ती रातीको 10-11 वर पासून अशें करून ते भशेन क्रावड आहा ते भशेन सो आतां हिंगा फाटल्यान येयला रोपा सेक्शनान ह्या बँग येयले हेवटे तेच भशेन हिंगा सगळे लांबे लांबे ड्रेस आहे चड लांब आहे हेचे चले आनी हेवटे न्ही तशें करून चोय बरें प्लास्टिकान बी घालन दवरलो आहाय चोय सो हिंग सगळे ड्रेस 5 केडी 6 केडी 4 केडी आतां हांव दुसरे वाटेन येयलो आहा हिंगा जायतो ऑफर आहा चोय हिंगा सगळे टायट बी आहाय हे सारके कित्याक हे सारके कंपनीचे प्रोडक्ट आहा के फूल सारके हें आसताय आनी हिंगा आख्खो हेजेर ऑफर आहा चोय स्कॉच ब्रायट मागीर लिक्वीड आहा आयडन बी दिवपाचे तसलो हे सगळे प्लास्टीक पेपर रॅप आनी तसले वस्तू मेळटा हिंगा ओके मागीर थिंग नोळ बी तसो हे चोय एसो वस्तू ओके हे सगळे बरयले पूण हे सगळी मेड इन चायना चोय लायक कितें टी कॉफी बिस्किट्स बी घालपाचे ओ कितें समथींग तुमकां जाय तें कितें दवरपा मेळटा सगळे तेसो वस्तू आख्खे हावस होल्ड ड्रिल मशीन बी आहे बॉस कंपनी बॉस आणि एक ड्रिल मशीन और न्ही 10 केडी सगळे भशेन मेळटा जायत भशेनचे आख्खे सेट जाल्यार सेटूय आहे फूल एका थिंग न्यू बी मेळटा कप्स प्लेट्स आनी ते तसो हिंगा आय डोंट बी आनी इवन हिंगा घेवन कार्गो पासून करपा जाता कित्याक थोडे वस्तू हिंगा बरे येताय वायट न्ही लायक हार्डवेअर टूल्स बी सगळेच मेळटा हिंगा टूल्स न्ही सगळे भशेन आहाय पकड पाने दीस पीस मागीर थिंग पायपां आनी कितें हे सगळे टूल्स आहाय थिंग ब्लोवर बी आहाय चोय सो थिंग सगळी मशिनां ड्रील मशीन बी चोय थिंग मेळटाय तेवटे सो अशें करून जायत मार्केट आहाय चोय जायत लांब आहा तेवटेनूय हाय ड्रील बी मशीन मेळटाय थिंगा हिंगा हाय भुरग्यांगे टॉयज चोय चोय हिंगा वॉच बी तसो आयटम पेंटिंगां वॉचां आनी हांव न्ही फर्स्ट टायम एकूट हाडलेलो पयलीं 5 वर्सां आतां म्हाका येवन हिंगा 3 म्हयने जाले पूण हिंगा न्ही जायते चेंजीस जाले डिफरंट हे जालो आहा मार्केट मातसो एक्सटेंड केलो आहा हय आतां मातसो दुसरें दिसता ही सगळी प्लास्टीक फ्लावर्स आख्खी फ्रेश कांय ना हितून बरी घरा सायड कॉर्नरा बी खंय दवरपा जायत भशेन आहाय चोय हिंगा आयदोण आहाय चोय चले चोय ही फुलां बरी दिसताय चोय आख्खी बरी आहाय काय बरी हें करपा दवरपा काय बरी अशें करून ते ट्रॉलीर बी घालून वताय मागीर हिंगा ट्रॉली बी आसता तेंगेली सो ते तुमकां ती गाडयेर बी घालून दिताय हांव दुसरे वाटेन येयला आनी हिंगा बॅड्स बी तसो मेळटा धाकटे व्हडले डबल हेजे पासून बॅड मेळटा हिंगाचे अशें करून वयर सकला न्हिदपाचे सो हिंग सगळी एरिया तेसोली सगळे स्टिला बॅड हिंगा आख्खे आनी मॅट्रस पासून आहायचे सो थोडे लोक न्ही हिंगा आसान घेताय अशें करून जे घरान ड्रायव्हर बी येताय हावजमेट येताय ते चले हे भशेन आख्खो मार्केट सो ब्लँकेट पासून आहायचे हिंगा चले लोक हिंगा बार्गेनींग कोत्ताय मागीर पिलो आहाय चोय
थिंग पिलो हेचो जायते आहा ते भशेन क्विट न्ही आतां सगळी मिक्स येताय क्विटी येताय मागीर सिरिया लोक आहा इराणी येताय मा आफ्रिकन फर्निचर आहे हेचो आख्खो कबर्ड्स बी तेसो कबर्ड्स कॅबिनेट्स आनी कितें योटेन यायचे सो हे बरें दिसता ते एक बरी ड्रॉवर बी आहाय कितें वस्तू जाय ती दवरपाक मेळटा आनी कितें हिंग लेदरा बी आहाय हेचे ओके हेच चोयले सो आख्खें हेचो हिंगा फूल कंप्लीट सेट मेळटा आख्खो वॉर्ड्रॉप बेड मागीर ते सायड टेबल्स आख्खो फूल सेट एरियान हिंगा टेबल बी तेसो मेळटा हेचे आख्खे आनी सायजी मेळटाय धाकटे व्हडले मिन्स एक आख्खे फूल सेट मेळटा आनी डिफरंट कलरूय मेळटा हेचे टेबल सायड पीस कॉर्नर पीस स्टिला आहाय हेचे सगळे चेहरा तेसोय आतां ऑलरेडी हांव हे मार्केटान येयलां सो हांवें चिंतिल्लें हिंगा सगळें तुमकां दाखोवया म्हण जाता तितलें कित्याक एक टायम एक्सप्लोर कोत्ता तें बरें सोफा सेट्स सो हो आख्खो सोफाचो हें आख्खो एरिया अंटील थिंग पावसर मुखार पावसर सगळें प्लास्टिकान बी हें केलो ओके ऑरेंज केसोले हिंगा एक डिफरंट आहा आरबी लोक न्ही दिवान्यान बी बसताय सो तेदोनूय ते सोफा बी यूज करता दिवान्यान बी सोफा आसता हे भशेन सो हिंग सगळे तेल्ले सोकला बसपाचे ते भशेन चले सगळे पिलो आनी हें ते आख्खे अच्छे टीवी फ्रीज बी मेळटा चो ही एरिया आत्ती एरिया पावलो हांव पूण हे यूज केले सो हिंगा कुकींग रेंज बी आहाय सो ही आख्खी तेसो फूल एरिया तेसो जायत भशेन फ्रीज आहाय आनी जायत भशेन कंपनी मेळटाय पूण तेंच्यांनी ते रिपेर बी करून हिंगा सेला दवरला विकपा दवरलो आहाय कोणा पूण लोक घेता हिंगा हे कुकींग रेंज पासून बरें तेचे कितें हेंचे 5 इंचो तशें करून जायते आहाय चोय जायत भशेन मेळटा हिंगा ओके वॉटर डिस्पेन्सरूय आहाय धाकटी वॉशिंग मशीन आहाय हेचोय सो हिंग फ्रीज वॉशिंग मशीन सो हिंगा वॉशिंग मशीन आहाय चोय आख्खी चली हें सगळें वॉशिंग मशीन आहा आख्खो फूल हें 7 केडी चली सेकेंड हँड टी व्ही बी जाय जाल्यार हिंगेन घेवपाक मेळटा पूण ती बरी येतली ना येतली तें मागीर डिपेंड केश करून कितें जाता तें नेक्स्ट टायम ते मागीर घेयनाय एक्सचेंजाक घेयनाय ते फाटल्यान टी व्ही पासून आहाय सो हिंगा स्पिकर आहाय पूण हे यूज केलो सो हिंगा रिमोट पासून मेळटा हिंगा टी व्ही दवरले अशें करून ते पॅक करून दवरताय पूण हे दुसरे अशे ब्रँड आहाय LG सॅमसंग बी तेसो आहाय जनरेटरूय आहाय हे सगळे सेकेंड हँड यूज केलेले ऑलरेडी सो पूण हे बी यूज केलेले हे ब्रँडेड न्ही सो जाय तिसो मेळटाचे हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोत्ता जा तितलो हो सगळो मार्केट तुमकां एक्सप्लोर करून दाखयला आनी तुमी केन्नाय हिंगा विजीट कराय आनी हिंगचो फाटल्यान स्टॉल बी आहाय लायक सॉफ्ट ड्रिंक ज्यूस पॉपकॉर्न बी मेळटाय च्या बी मेळटा हिंगा आनी
हो तेजो एंट्रन्स हो चॅनल न्यू आहा चॅनल सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान